आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार पयलीं आमी तांकां कितें करून पळोवचें सुकारी मारून पळोवचें आमकां दुबाव येता तुमकां येतात की दुबाव देव म्हजो मोग करता की ना कोण ना हांव खंय पातक करता कोण ना निरासपण येता देजस्परपण येता जिवीत नाका म्हण बघता हांव बेंगलोर गेल्ल्या वेळार एका कुटुंबाक हांव बुजोवंक गेल्लो त्या तांची एकलेंच धूव मरण पावलें मात न्ही तें जीव घात करून मेलें ग्रेस्त कुटुंब गोबायलांनी जायतें जोडलां जायतें आस्तपदीक आसा दोगांयकी बिजनेस आसा केवल लायक्स उणें मेळ्ळेल्या खातीर हें भुरगें निराश जालें देदेस्पर जालें आनी ताणें जीव घात केलो कीर्तन 119 वोळ 70 आनी 1 Psalm 119 verse 71 मुझे कश्ट म्हज्या बोऱ्याक आयले सर्वेस्परा तांचे वरवीं हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो म्हजे कश्ट म्हज्या बोऱ्याक आयले तांचे वरवीं सर्वेस्परा हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो बाळोक जेजू थंय जेजूच्या ल्हान फुलां सांत तेरेजा थंय भोव मोगाचें न्हू आज नव्यान असो 500 दीस आनी आज आमच्या नियाळाचो विशय जावन आसा कश्ट जायना ये नश्ट तुमी एक फावटी म्हणा हांवें येदोळ पर्यंत एक 485 फावटी हांवें सांगलें जावेत हांगा तावन म्हाका तो विशय आयलो हांव परतून परतून सांगूंक लागलो ध्यान करूंक लागलो कश्ट जायना ये नश्ट हाचो अर्थ कितें जावयेत गे म्हणून हांवें केदाळा चिंचें म्हज्या बल्सांत पयशे आसल्यार ते नश्ट जावन नजो परतून परतून पळोवचें बल्सांत हात घालून पयशे आसात गी ना गी म्हणून पर्स आसा गी ना म्हणून म्हज्या भयणीन म्हाका हे भांगाराची चेन दिल्ली हांवें उपरांत ती पाटीन दिली कित्याक म्हळ्यार केदाळे म्हाका भिरांत खंय भायर पडली जाल्यार हांवें घालचें उणें नाका ती नश्ट जायना हे पाटीन दिली वज्र आसल्यांक चड भिरांत वज्रां जावन नजो नश्ट जागो आसल्यार तो जावन नजो नश्ट जर तर मोगाची मनशां आसात तांकां आमी होगडावन नजो तांचो जावन नजो नश्ट पूण जेजू बाळोक आनी सांत तेरेज आमकां म्हणटा कश्ट जायना ये नश्ट अरे आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार पयलीं आमी तांकां कितें करून पळोवचें सुकारी मारूंक पळोवचें ह्या कश्टच नश्ट जावच्या बरी पळोवचें कश्ट पयस करूंक पळोवचें पूण आज आमकां देव उलो दिता तुजे कश्ट नश्ट जायनाशें पळय तुमकां कश्ट आसात गी ना तरी थोड्यांक कश्टच ना आसात गी तर नश्ट जायनाशें पळया मोगाचें न्हू एक तरणाटी स्त्री तिच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले घरांत बापूय पियेतालो दुबळी गाय आसली समाशी आसली देखून सैरीक येता आसतना पाटी मुखार पळयनासतना तरणाटो चलो बरो म्हणून ती काजर जाली काजर जाल्या उपरांत तिचे कश्ट प्रारंभ जाले काजरा उपरांत कळ्ळें पतीक सोरो पिवची संवय आसा वायट संवय आसा खंयचेय संगती समा सांगना कश्टांनी तें जियेलें भुरगीं नातलीं 4-5 वर्सां उपरांत तो मरण पावलो जायतो पिडेस्त आसलो मेल्या उपरांत कळ्ळें ताका HIV एड्स आसला पिडा म्हणून ती गूण जायनातली पिडा आनी उपरांत डाक्टरान तिका म्हळें आतां 12 वर्सां पयलें 25 वर्सां पयलें त्या दाळा एड्स पिडेक तितली बरी वखदां येनातली डाक्टरान म्हळें तुजो पती HIV एड्स जावन मरण पावला तुंय आनी चड तेंप वांचा नाय चड म्हळ्यार 6 म्हयने तावन 1 वर्स आनीकी चड भियेलें डाक्टरान म्हळें परीक्षे करून पळय तुका HIV एड्स आसा जाल्यार कितल्या मापान तें आसा म्हणून तें पळोवंक कितें तयार नातलें तें रडलें निराश जालें देदेस्पर जालें ताणें सांगूंक सुरू केलें देवा तूं आसाय गी तूं आसाय जाल्यार म्हाका असले कश्ट कित्याक दिताय ल्हानपणांत तावन कश्ट काजारी जिवितांत ही कश्ट म्हजो घोवूय अविस्वासी जालो म्हाका म्हज्या घोवांनी म्हाका पिडा सयत सांगूंक ना आतां ही पिडा दिवन तो मेला आनी हांवें वाचून कितें फायदो असल्या वेळार ही भयण रेतीरेक आयली आनी रेतीरे वेळार तिका देवाचें उतर मेळ्ळें जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 30 वस्त्रांत 17व्या बडीर जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुका परत्यान बरी भलायकी दितलो तुजे घाय हांव गूण करतलो पूण हाणें चिंतलें देवान म्हाका कशें परतून बरें करचें ह्या पिडेक वखदच ना मू डाक्टर म्हणटा हांव 6 म्हयन्या भितर वर्सां भितर मरता सर्वेस्पर देवान म्हळें हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आयजाया 45:2 and 3 40 आनी 5 वस्त्रांत 2-3 बोट पर्वत समतळ करतलो लोंकडाचे आड आंबे मोण घालतलो काशाचे वणदी हांव फूड करतलो
तुका हांव गुपित संपत्ती दितलो, लिपोवन दवरलेली दिरवी हांव दितलो. तुज्या जिविताची दिशाच, द डिरेक्शन ऑफ युअर लायफ विल बी ट्रान्सफॉर्मड. तुज्या जिविताची दिशाच हांव बदलितलो. देवाचें उतर तिका बुजवण दिवंक लागलें. धैर्य आपलें समया थंय तिका बुजवण मेळटना धैर्यान ते मुखार वयता आसतना तेच्या जिवितांत देवान ताका एक बरो एक तरणाटो फोव केलो. तो तरणाटो ह्याची काणी आयकल्या उपरांत HIV एड्स आसूंक आसा साध्य आसा म्हूण आयकल्या उपरांत तेच्या लागीं काजर जावंक तो तयार जालो. त्या वेळार परतून येवन तिणें रेतेर कर देवा कडेन सलाह विचारता आसतना पळय देवाने म्हणें तूं मुखार वच पूण परिक्षा कर तुका HIV एड्स आसा गे म्हणून. आनी ती लगभग 2 वर्सां उपरांत कोसरल्या उपरांत 2 वर्सां उपरांत परिक्षा करून पळयता आसतना HIV एड्स पिडाना. पूण डाक्टरान म्हळें हांसूंक पुरो थोडे पटेन ती दिसना. परतून 1 वर्स 3 म्हयन्या केवटी 4 म्हयन्या केवटी परिक्षा केल्या आनी 4-5 फावटी परिक्षा केल्या उपरांत ती पिडा नासना म्हण जालें. उपरांत ती काजर जाली. त्या तरणाट्या सांगाता उपरांत तांकां 2 जाणां भुरगीं जालीं. मात न्ही देवान तांकां बरें काम फोव केलें. गोवाकी बैलेकी वर्गां वचोंक फोव केलें. 2 जाणां भुरगीं जालीं. आतां दोगांय भुरग्यांचो कुमगार सयत जालो. आतां ती म्हणटात म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले. हाचे वरवीं देवाचे कायदे मात न्ही देवाची महिमा देवाची अद्भुतां देवाची विस्नार आश्चर्यां आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक मेळ्ळी. म्हाका सगळ्यांक त्या परीन जायना. थोडे जाणांक कश्टांत निरासपण येता देजस्परपण येता. जिवीतच नाका म्हूण बघता. हांव बेंगलोर गेल्ल्या वेळार एका कुटुंबाक हांव बुजोवंक गेल्लो कित्याक तांचें एकलेंच धूव मरण पावलें. मात न्ही तें जीव घात करून मेलें. ग्रेस्त कुटुंब घोबायलांनी जायतें जोडलां. जायते आस्तपतीक आसा. दोगांयकी बिजनेस आसा. पूण धूव 18 वर्सां तें जीव घात करून मरता. ताच्या घराक म्हाका आपोवन व्हेल्ल्या वेळार त्या भुरग्याचें कूड सयत दाखयलें. त्या कुडा भितर हांव गेल्ल्या वेळार सगळ्यांनींतल्यान हांवें फोटे पळयले त्या चेडवा भुरग्याचे. सगळे फोटे ताणें काडल्यात. पूण म्हाका एक विशेश संगत म्हाका दिसली. त्या चेडवान आपणाचेच फोटे काडल्यात विविध तरान. बाल्कनींत हांव स्विमींग पुला लागीं दर्या तडीर गुड्यार रोका झाडां मदें मनजाती सांगता मनशां सांगता काडून आवय बापाय सांगता काडलेलो फोटो दवरना. बापाय सांगता काडलो फोटो दवरना. इश्टिणी सांगता काडलेलो फोटो दवरना. केवल आपणाचेच फोटे. आनी उपरांत ताणें मरता आसतना बरोवन दवरलें सयत आवय बापायन म्हाका सांगलें. ताणें बरोवन दवरलां म्हज्या जिवितांत म्हाका मोगूच मेळोना. ल्हानपणांत म्हजी आवय बापूय ग्रेस्त म्हाका जाय जाल्ली संवसारी वस्तू दिल्यात म्हाका मोग म्हणलो दिवना तांणी. केदाळय ती पियेतली सोरो पियेतली आनी पार्टी करतलीं ताच्या इश्टांक मत्रांक आपयतलीं. पूण म्हज्या विशयान तांकां पडोवन वचोंक ना. आनी हांव कॉलेजीक गेल्या उपरांत म्हज्या इश्टिणीन म्हाका प्रशंसा दिवची म्हाका वैद धरीचें म्हण हांव आशिल्ली. पूण म्हजे फोटे काडून हांवें इंस्टाग्रामार फेसबुकार थंय हांगासर गेल्यार म्हज्या इश्टिणीक चड लायक्स मेळटले. म्हाका उणे लायक्स मेळ्ळे. देखून हांव म्हजें जीव हांव अखेर करतां. केवल लायक्स उणे मेळ्ळेल्या खातीर हें भुरगें निराश जालें देदेस्पर जालें आनी ताणें जीव घात केलो. थोडे फावटी मोगाच्या ल्हानशा पिडेक ल्हानशा कश्टांक ल्हानशा संकश्टांक आमी भियेता आनी निराश जाता. सांत तेरेस ताच्या जिवितांत मोगाचें न्हू कितले कश्ट आयले कितले दगदणी आयली कितले समस्या आयले सगळां तिणें फूड केलें 3 संगती खातीर म्हूण आमी वाचता. पयलें जावन आसा देवाच्या मोगा खातीर तिणें सोंसलें. दुसरें ह्या कश्टांद्वारे हांव सोम्या थंय एक जाता म्हणलो तिचो मनोभाव जावन आसलो. तिसरें जायते आत्मे बचाव करच्या खातीर तिणें तें सगळें सोंसलें. आज जर तर मोगाच्यान आमचे कश्ट आमी नियाळ करता आसतना जर तर आमी ह्या 3 कारणां खातीर संतोशान सोंसता. आमी देवाचो मोग अनुभव करतले हांव देवा थंय एकवट अनुभव करतले हांव आनी जायते आत्मे बचाव करूंक न्हयच संवसारांतले हेरांचे आत्मे आमच्याच कुटुंबाचे आत्मे आमच्या भुरग्यांच्या मुखल्या संततीचे आत्मे बचाव करूंक ते उपकारा पडटले. देखून आज आमी विशेश तरान सांत तेरेसाचे कश्ट आमी नियाळ करया. तिका कुडीचे कश्ट आसले हे सगळे तुमकां कळीत आसात पूण आज आमी परतून नियाळ करया. तिका कुडीचे कश्ट आसले. ल्हान प्रायर्तावनूच तिका शेडीची पिडा आसली खुंकली आसली पोटांत विशेश फडकाणी आसली ती तिणें सोंसली. आनी व्हड जाता आसतना तिका ट्युबरकुलोसीस म्हळ्यार TB जाली. त्या काळार फ्रांसांत सगळ्यांनीतल्यान TBची पिडा आसली. तिका लंग्साची TB पिडा मात न्ही तिका आनकिटीन ती TB जाली. देखून पोटांत ती घाय जावन रुवां जावन रगत वळटलें. देखून अस्कत जाली. लंग्सांत पप्सांत ट्युबरकुलोसीस जाल्ल्यान ती खोंकली काडटा आसतना रगत येतालें.
ती मोगाच्या मनशाच्या मरणातय आनी मोगाच्या मनशांनी पयस गेल्ल्यातय ती कश्टाली. ती तिच्या आवय बापायच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी एकली. तिच्या भाव भयणी मते 4 जाणां ल्हान प्रायरच मरण पावली. दोगां भोव ल्हान आसतना आनी दोगां इल्ली वाडोन येता आसतना. केवल 5 जाणां वाचलीं तुमी जाणात. तांचे पैकी मालगाडें पावलीन आनी निमाणें तेरेस. 4 वर्सांच्या प्रायर ताची आवय मरण पावली. आवय मरण पावता आसतना ताका आवयचो मोग दिवंक कोणी नातल्या वेळा पावली नानच मालगाड्या भयणीन आवयचो मोग तिका दिल्लो. पूण थोड्याच वर्सांनी पावलीन घरसोण कोवेंताक गेलें. आवयचोय मोग ना, आतां भयणीचोय मोग ताका नात. एक भयण आसली ताच्या मोगाचें मेरी म्हणटात. मोगाचें ताका बरें समजतालें. तें ताका लगभग 6 वर्सांच्या प्रायर तेंय मरण पावलें. 23 वर्सांच्या प्रायर ह्या 20 वर्सां जाल्या उपरांत तसो बापूय मरण पावलो मोगाचो. ते म्हणटा म्हजो बापूय म्हज्या जिवितांत एक राय जावन आसलो, रायांचो राय, तोय मरण पावलो. अशें ताच्या जिवितांत जायतीं जाणां ताका सोडून गेलीं. तरी ह्या सर्वांती ती पळयता शांतीपणाची वाट, भाग्यवंजांची वाट, देवाक महिमा दिवची वाट देखून तिचे कश्ट व्हडा मोगान आनी संतोशान तिणें सोंसले. तिसरे कश्ट तिणें सोंसले जावन आसा. तिच्या जिवितांत थोडे फावटी दुबाव आयले तिका. आमकांय दुबाव येता. तुमकां येतात की दुबाव? देव म्हजो मोग करता की ना कोण ना, हांव खंय पातक करता कोण ना. ल्हान ल्हान पातकां. आजच एकली म्हणटली हांव कुंभार घेतना एक कुंभाराचो ल्हान कुडको सकला पडलो कोण ना, हांवें पांय दाळ घालो कोण ना. असली हे स्क्रुपुलॉसिटी म्हणटात. स्क्रुपुलॉसिटी ह्या तेरेसाकी आयली. हांव खंय देवाक दुखयता कोण ना, ल्हान ल्हान पातकांनी देवाक दुखयता कोण ना, सर्ग होगडायता कोण ना म्हणून. असल्या वेळार देवाचें उतर तिका बळ दिता. रोमाकारां बरलें पत्र 8 वर्सर पयली वळ. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक सक्कड पातकांचे बक्षणे आसा. सक्कड अपराध आमचे बक्स. देखून सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा, आय एम ए चायल्ड ऑफ द चर्च अँड आय विल अबॅन्डन माय सेल्फ एंटायरली टू हर. हांव पवित्र सभेचें भुरगें, हांव म्हाका संपूर्ण तरान पवित्र सभेक समर्पण दिता. पळया कस्तची एक वाट ती दाखयता. चवथे कस्त तिच्या जिवितांत जावन आसले. तिचेच अस्कत काय तिका भोगतली. कित्याक तिच्या जिवितांत तिका मोगाची गरज आसली, गमानाची गरज आसली, कोणे तरी पाठिंबो दिवची गरज आसली, प्रशंसा दिवची गरज आसली. कित्याक ल्हानपणार आवयक तिणें होगडायला. असलो मोग हेरांत हांव ती आशेत आसतना तिची एक भयणच तिका तिरस्कार करता. कितले प्रयत्न केल्या एक तिची भयण तिचो मोगच करना. तुमकां थोडे फावटी आसता न्ही कुटुंबांत एकलो ना जाल्यार आनी एकलो. कितले प्रयत्न केल्यार, कितले बक्षिल्यार, कितलो तांचो मोग केल्यार ती आमचो मोग करिना. सांत तेरेसान हेय अनुभव केले. सांत पावल म्हणटा हांव अस्कत येतना हांव निजाकी सक्तेवंत. कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र 12 वर्सर 10 वळ. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. आमी थोडे फावटी भोव अस्कत जाता. आमच्या वरवीं कांय करूंक जायना म्हूण आमकां भक्त आसतना आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिल्यार देवूच आमकां कृपा दिता. अशें सांत तेरेसाक तिचे कश्ट सोसूंक देवानच कृपा दिली. आनी 5वे कश्ट सांत तेरेसान भोगले जावन आसा एकसुरपणाचे आनी निरासपणाचे. आमकां कशे एकसुरपणाचे आनी निरासपणाचे कश्ट आसात ताकाय आसले. ते सगळें सोण तें कोवेंतां वता आनी थंयसर कोवेंतांत जेत आसतना तांणी चिंतलें कोवेंताची शिश्टां सगळीं तसो मोग करतलीं, तिका सांगात दितलीं म्हण. पूण थंयसर शिश्टांत तावनी ताका तेणें आशिल्लो मोग, गमन आनी तें पाठिंबो आनी ते प्रशंसा तिका मेळनातल्या वेळार विशेश कश्ट जाली. आनी ती ट्युबरक्लोसीस विशेश जाता आसतना हर एक वटेन खोंकता आसतना रगत येता आसतना कोणाय की सांगू की जावना. पूण तिणें एक्सपिरियन्स सगळें तिणें सोंसलें. पूण तिका सोसूंक साध्य जालें कित्याक तिची आवय सरल्या उपरांत मोरयेमायेक तिणें आपणाची आवय करून घेतलें. केदाळे दोळे धांपून ती ध्यान करता आसतना मोरयेमायेच्या उस्क्यार तें खेळटलें. जेजू बाळक मोरयेमायेच्या उस्क्यार आसलो देखून जेजू बाळका सांगता तें झगडटलें. जेजू बाळकाक तें आपणाच्या गोपान घेतलें आनी जेजू बाळका सांगता तें खेळटलें. हांगासर जेजू बाळकाच्या पुण्यक्षेत्राक आयिल्ल्यांक मोगाचें न्हू आमकां ध्यान करूंक सांत तेरेसेक अपुर्बेची वाट दाखयता. जेजू बाळका सांगता खेळचें, जेजू बाळकाक आरावन धरचें, जेजू बाळका पटलून धरचें. अशें ताच्या कश्टांत ताका देवाचो मोग अनुभव करूंक, देवातय एक जावंक आनी सगळ्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासा खातीर संतोशान कस सोसूंक साध्य जालें. अशें मोगाचें न्हू आमच्या कश्टांक एक नवो अर्थ जेजू बाळोक आमकां फाव करता आनी सांत तेरेस फाव करता. कोलोसेकारां बरल्या पयल्या पत्रांत 20 आनी 4 वस्वरांत सांत पावल आमकां म्हणटा तुमचे पासत कस सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता.
सांत पावल म्हणटा कस्ट सोसून म्हाका संतोश भोगता की त्या कश्टांत आमकां एक नवो अर्थ मेळटा. दुसरें जावन आसा कश्टांत आमचो आत्मो नितळ जाता. मालाकीचो बूक आमी काडल्या 3रा वसर 3री ओळ, मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 3. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन सर्वेस्पर देव आमच्या कश्टांद्वारे आमकां नितळ करता. देखून कितल्या मोगान आमचे कश्ट आमी आराम दवरूंक जाय. ते कश्ट नश्ट जायनाशें आमी ते सांबाळूंक जाय. तिसरें आमचे कश्ट हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर जाता. ह्या मिसाच्या सुरवेरी हांवें सांगलें आमचे कार्मेलीत पाद्र्याक हांगासर इतले सेवा दिता जर आमकां हांगासर कितले अपुर्बेचे संदेश दैवीक संदेश आमकां हांगासर आयकूंक मेळटात. हांगासर जेजू बाळकाचें नवें करूंक मेळटा. सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलाचे ते आध्यात्मीक जिविता विशयान नियाळ करून तिच्या तावन आमकां शिकोवंक साध्य जाता. मातनी कार्मेलीत पाद्र्याक मातनी दुसरे जावं दी रिलिजियस पाद्र्याक आमची एसवीडी जावं दी जेसवीट जावं दी कश्टांच्या जाग्यार भोव दुर्बळ्या जाग्यार वचून वर्त त्याग सॅक्रिफायस करून दुबळ्यां खातीर आमी वावरता आसतना आमी कस आसता. आज आमी नर्सांचो डॉक्टरांचो वैद्यकीय सेवा दितल्यांचो उडास करतना वय आध्यात्मीक वैजी जावन आसात रिलिजियस ते कितल्या कश्टांचो वावर करतात हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर हेरांच्या आत्म्याच्या सलवासा खातीर. आनी तुमी व्हडा मोगान तुमच्या कटमांत कस आशिल्ल्या वेळार तुमची भुरगीं तुमचे तावन शिकतात. भुरग्यांच्या ते हजार पिळगे पर्यंत देवाचे आशिर्वाद कुरपा वाळटा. चवथें जावन आसा आमी देवा थंय मोगाचो एकवट जडटा. किर्तन 30 आनी 4 18वी ओळ म्हणटा दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तो खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. आमी कस आसतना मोगाच्यान देव आमच्या तान पयसो आसना. तो आमच्या सांगातच आसता आमकां पटलून धरता. आमच्या सांगात तो आसा कित्याक जेजून त्या कुर्सार कस वचून मोगाच्यान आमचे कश्ट बरे करून तो समजता. 5वें जावन आसा आमी कश्ट असल्या वरवीं सुवार्थेक आमी एक साक्ष जाता. आमकां सगळ्यांक आशा आसा सुवार्थेक साक्ष दिवचे म्हणून न्ही. आमकां सगळ्यांक आशा आसा आमी एक शांतीन जायचे शांत जायचे म्हणून. कशें शांत जावयेत आमचे कश्ट आमी सोंसल्या वरवीं. सांत लॉरेन्स कस आसता देखून वर्तो सांत जाता. सांत तेरेस ल्हान फूल कस आसता. आविलाचे सांत तेरेस कस आसता. मुडी पुसो जुजे वाज सांत जुजे वाज कस आसता. त्या वरवीं मोगाच्यान ते भाग्यवान जातात. कितले आमी कस असल्यात तितलें सरकार आमकां दिरवें आसा. आमी केदाळ नियाळ करचें. आमच्या भारत देशांत मोगाच्यान आमी भोंवता आसतना आमच्या लागीं रुपया आसल्यार ते आमचे आस्त बदीक वय मू. पूण हांगा माज जाता. आतां दुबय गेल्यार ते आमचे इंडियाचे पयशे जायनात. थंयसर खंयचे पयशे जायचे दिराम जायचे न्ही गे. त्यांचं तुमी युरोपाक गेल्यार आमचे पयशे जायनात. इंग्लंडाक गेल्यार थंयसर पावंड्स जायचे. जर्मनी आनी दुसऱ्या देशांक गेल्यार युरो जायचे न्ही गे. अमेरिका गेल्यार डॉलर जायचे. तर मोगाच्यान सरकार येताना आमच्या संवसाराचे खंयचेय पयशे जायनात. डॉलरूय जायना पावंड्सय जायनात. तुमचे भांगारूय जायना रुपयेय जायना वज्रांय जायनात. तुमचे डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड UPI पेमेंट खंयचेय चलना. थंयसर कितें चलता कितले कश्ट तुका आसले ते कश्ट देवाच्या मोगान तुवें सोंसले. देखून कश्ट सर्गींच्या राज्यांत आस्त आनी बदीक जावन आसा मोगाच्यान. देखून सवो विशय जावन आसा सफरिंग्स आर ट्रान्सफॉर्मेटीव. आमचे कश्ट मोगाच्यान आमकां संपूर्ण तरान बदलितात. एका लिफ्टा भशेन एक लिफ्ट आसा ती आमकां सकयल्या माळयेक येता पयल्या माळयेक दुसऱ्या माळयेक 25व्या माळयेक थंयसर 100 माळये आसल्यार वयर चडयता. तशें सर्गाक मोगाच्यान चडोवंक आमचे कश्ट आमकां एक लिफ्टा बरी एलिवेटरा बरी. 7वें जावन आसा मोगाच्यान वे टू इटर्नल ग्लोरी एंड रिवॉर्ड. आमी कितले कस आसता तितलें सरकार आमकां वत्तें दिरवें मान गौरव कीर्त तयार आसा म्हणून सांत पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत आमकां सांगता. तर मोगाच्यान एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या जिविताचे कश्ट आमी नियाळ करया. ते सांत तेरेसा बरी मोगान सोसूं देवाच्या मोगाच्या एकवटान सोसूं आमच्याच आत्म्याच्या सालवासा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांच्या मुखल्या पिळगेच्या सालवासा खातीर सगळ्या संवसाराक मनशा कुळाच्या सालवासा खातीर भेटोवन दिवंक देवाची कृपा आमी मागून घेवया. बापा आमकां पवित्र आनी भाग्यवंत करच्या कश्टांच्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. लिजियाच्या सांत तेरेसाच्या विनवणेन ताचे बरींच आमच्या कश्टांक व्हडा मोगान वेंग मारूंक आनी तुज्या वर्त्या महिमे खातीर आनी आत्म्याच्या सालवासा खातीर ते भेटोवन दिवंक आमकां कृपा दी. आमेन.